हालेलुया. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजच्या दिसा आमकां देवाचें उतर माथेवाचो वांजेल 9 अध्याय 9 to 13 वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 9 verse 9 to 13. थंयसर मुखार चलत वेताना जेजून सुंका काट्यार बसून आसलेल्या माथेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. माथेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकागारांनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां समेत पंक्तीर बसले. हे फरिसेवांनी पळयले आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारांनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून ते आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदाना. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. आज माथेवाचें आपोवणें. एक सुंकागार फारिजेव शास्त्री पुरा तांकां पातकीत म्हणटाले, कित्याक सुंकागार चड आनी चड सूंक वसूल करताले, कोणाक ते सोडिनातले. कठोर मनीस, तले एटिट्यूड आसले. आनी माथेव सुंख्या काट्यार बसून थंय सूंक वसुली करनासतना जेजू त्या वाटेन चलता. आनी सुंकागाराक त्या माथेवाक म्हणटा, उठ म्हज्या फाटल्यान ये. उठ म्हणलेंच माथेव उठता. खंय थावन ताच्या पातकां थावन, ताच्या कठेपणां थावन, ताच्या हंकारा थावन, ताच्या गर्वा थावन तो उठता वयर. नव्या जिविताक उठता. तेदोळ मुसर तो पातकांत पडून आसलो, पातकाच्या कणकांत आसलो, ताका पयशे करचे एकच आसले, ड्रेस्त काय लुब्ध नासलो मनीस, ताचे थावन उठता तो. जेजूचें एक आपोवणें ताचें जिवीत परिवर्तन करून सोडता आनी ताच्या जिविताक उठता तो. आनी तो जाता जेजू सीस. आनी तसो वांजेल वाचल्यार आमकां कळटा, माथेवाचो वांजेल ताणेंच बरयल्लो. आनी कितले अपूर्वायन जेजू विशयन ताणें बरयलां. कितले संगती ताका देवान रिवील केल्ले आसात, कितले संगती पवित्र आत्म्या मार्फत ताणें बरयल्ले आसात. ताणें जिविताक उठल्या उपरांत. आनी फारिजेव शास्त्री ताका जेजूक ते सांगतात, सुंकागारा सांगता, पातक्या सांगता, बसता, उठता, खाता, जेवता कित्याक? पूण जेजून दिलेली जाप फारिसेवांक आनी शास्त्रींक सारकी आसा. भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयल्या पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. तर आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ही एक देवाची येवजण आसा. आमकां बेश्टें तरी ह्या संवसारांत गम्मातां मारूंक आनी व्हड व्हड आचरण संभ्रम आचरण करूंक मात्र आमकां ह्या संवसारांत देवान जल्म दिल्लो न्हय. पूण आज म्हाका आनी तुका तेत माथेवाचें आपोवणें म्हाका आनी तुका हें आसा. देवाची येवजण जावन आसा. पेद्रूचें पयलें पत्र ह्या विशयान सांगता, 2 अध्याय 9 to 10 वाक्या. 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. पूण तुमी विसून काडलेली परसा, रयाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक, खाळोकातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाचें उत्तम कृत्यां तुमी गाजय म्हणून ताणें तुमकां विसल्यात. कशें माथेव ताचे जिवितांत रुपांतर जालो ताचें जिवीत. आनी जेजू सांगता रावून आनी ताचें कितें काम करूंक आसलें सुवार्थेचें ताणें बरें करून केलें. आनी आज ताचें स्मरण आमी करता. आज ताचें वांजेल आमी आयकता, माथेवाचें आपोवणें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत खंडीत जावन आमी एकामेकार तशेंच आसले, पूण देवान आमकां आपोवणें दिलें, आमचें जिवीत बदलिलें. आमच्या जिवितांत रुपांतर जालें. आमचें तें असलें कोटेपण, राग, मसूर, हागे जिद्द तें सुमयान खान उडयलें, बसपून उडयलें. पवित्र पुस्तक सांगले प्रमाणें कशें माथेवाक ताणें नितळ केलें. एकच एक उतरान ताका नितळ जालो, पवित्र जालो तो. जेजू पाटलाव करूंक लागलो. तशें आमच्या जिवितांत आमी विचित्र उजवाडाक ताणें आमकां आपयलां. विचित्र उजवाडा म्हणटा, विचित्र उजवाडा तुमकां आपयल्या. देवाचें उत्तम कृत्य तुमी गाजय म्हणून, देवान केल्ले उपकार हेरांक सांगचे म्हणून, आमी एक जेजू जिवंत साक्ष जायचे म्हणून जेजून आज आमकां आपोवणें दिलां.
हर एकल्याक आपोवन आसा. म्हाका आपोवन येना म्हाका तें ना तें सादत ना. हर एकल्याक कोण आवयच्या गर्भांतावन जल्मून ह्या संवसाराक आयला ताच्या जिवितांत देवाचें आपोवणें आसत तें हर एकल्यांक आसा. कशें आमी चिंता ह्या जगांक मात्र आपोवणें, ह्या धार्मिकांक मात्र आपोवणें म्हणून. खंडी तांचें तें आनी एक आपोवणें आमचें की इल्लेशें वयलें आपोवणें. कित्याक तांकां याजक म्हणून अभिशेक केल्यात, आमकां याजक म्हणून अभिशेक करुणात. पूण आमी याजकी वर्ग म्हणून सांगता हांगा पळया. रयाळ याजकी वर्ग आमी, देवाचें चित्त विंचून काडलेली परसा. रयाळ याजकी वर्ग आमी याजक न्हय पूण याजकी वर्ग. पवित्र राष्ट्र आमी, पवित्र राष्ट्रांत बरें करूंक आमकां देवान विंचून काडलां, आमकां देवान आपोवणें दिलां. आनी जुआंवचो एवांजेल आमकां सांगता पयलो अध्याय 16वें वाक्य जॉन चॅप्टर 1:16 ताचे परिपूर्णतेन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या. जेजूच्या परिपूर्णतेंत तो संपूर्ण, ताचे थंय कितेंच संवसाराची ओडणी ना, कितेंच ना. बगार तूं देवाचो पोत ह्या संवसारांत म्हजे खातीर तुजे खातीर मनीस जावन येवन जियोवन ताच्या जिवितांत ताणें संपूर्णकाय आपणायली. संपूर्ण तो देखून संपूर्णतेक आमकां ताणें कृपे वयर कृपा लाभल्या. हर एकल्यांक आमकां देवाची कृपा लागल्या. केदाळ देवाची कृपा आमकां लाभनातली नाल्यार आज आमी जिवंत आसतना हांव घडना. हर एकल्यांच्या जिवितांत देवाची कृपा आसा. देखून जेजू क्लियर सांगता कृपे वयर कृपा आमकां लाभल्या ताचे तावन जेजू तावन. देखून जुआंवचें पयलें पत्र सांगता 1 John chapter 2:15-17 ह्या संवसाराक आनी तांतूं आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुलो नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. मॅथ्यूवान संवसाराचो मोग केल्लो, त्यो वस्तूंक भुलिल्लो, ग्रेस्तकाय भुलिल्लो. पूण जेन्ना जेजूचें आपोवणें ताका मेळ्ळें ताचे तावन तो भायर आयलो पळया. तेदुळमुसर ताका बापाचो मोग कितें म्हणलें ताका कळीत नासलें. पूण जेन्ना त्या उतरा वरवीं जेजू सांगता जियेलो, जेजू सांगता आसलो तो मोग ताणें आपणायलो आनी ताचे थंय बापाचो मोग आसलो पळया. संवसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्तामासाच्यो वंदोन्यो, दोळ्यांची पुसलावणी, तशेंच जिवनाची पोकळ दौलत हें सगळें बापा तावन न्हय भगार संवसारांत तावणे आयिल्लें. संवसार आनी ताच्यो ओडण्यो अंतरतल्यो पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बालतलो. ह्या संवसारांतय तो जियेतलो, ह्या संवसार सोडून वयताना देवांतय तो जियेतलो. देखून आमी ह्या प्रत्येक जावन 3 संगती आमचे तावन पयस दवरूंक आमी प्रयत्न करया. पयल्या सुवातेर रक्तमासाच्यो वंदोवण्यो, दुसरे जावन आसा दोळ्यांची पुसलावणी आनी तिसरे जावन आसा जिवनाची पोकळ दौलत. पोकळ दौलत हे सगळे 3 संगती आमी आमचे तावन पयस दवरल्यार आमी देवाचे शिस जावंक कांयच देवाचे सांगता जियोंक कितेंच अडखळ आसची ना. आज तेंत देवाचें आपोवणें तें आपोवणें आमचें करणिकान घेवया आनी देवाच्या सेवेंत आमी प्रत्येक जाण वावर करूंक आमी फुडें सरया. जे वावर करया आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगेचेंत, आमच्या समाजांत तो बरो वावर करून आमी देवाचे शिस जेजूचे शिस म्हणून दाखोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले हांव बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन मरलेले सुमतीजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भगवंती मरिय देवाचे माय आमी आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या म्हणनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बाबा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.